नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। सुप्रीम कोर्टान मतदारांक दिलो उमेदवारांक न्हयकारपाचो रायट टू रिजेक्ट। येता त्या वेंचणुका सावन जातलो लागू। ईव्हीएमाचेर आता मतदारांक नन ऑफ द अबाव बटन। रेंव ट्रान्सपोर्टरांनी काढलो आवाज। एल्युमिनियम पावडरीच्या नावान दर दिसा येता 60 लाखांची रेंव। 60,000 ट्रक। खण खाते म्हणटा तपासाक स्टाफ ना। मीन उत्पादनाचेर मर्यादा, रेग्युलेटराची नेमणूक, बफर झोन ह्या 3 गजालींचेर येतलो सुप्रीम कोर्टाचो आदेश। 6 दिसांच्या सुनावणे उपरांत चित्र स्पष्ट। 1 ऑक्टोबराक परत सुनावणी। कोंकणी विश्वकोश मेळटलो विकिपीडियाचेर। गोंय विद्यापीठान उजवाडायल्ल्या विश्वकोशाचे खंड डिजिटायज करून 2 म्हयन्यांत जगा खातीर उक्ते। आणि विधानसभेचे शियाळी अधिवेशनात मराठी राजभाषा बिल पास करचे ना जाल्यार लोकसभा वेंचणुकेत भाजपा आड प्रचार। मराठी राजभाषा आंदोलनाची शिटकावणी। खबरो विस्तारान। वेंचणुके वेळार सगळ्या उमेदवारांक रिजेक्ट करपाचो अधिकार मतदारांक दिवचो म्हूण सुप्रीम कोर्टान वेंचणूक आयोगाक आदेश दिला। आता मतदान यंत्राचेर नन ऑफ द अबाव म्हूण बटन आसतलो। येता त्या 5 राज्यांच्या विधानसभा वेंचणुकांनी हो आदेश लागू जातलो अशें वेंचणूक आयोगान म्हणलां। मात ही निगेटिव्ह मतां जमेक धरून निकाल बदलचो ना। भारतातली राजकीय वेवस्था नितळ करपाचे नजरेन सुप्रीम कोर्टान इतिहासीक निकाल दिला। एखादे मतदारसंघान एकूय उमेदवार आपल्याक जाय तसो वा बरो नासल्यार मतदार सगळ्यांक न्हयकारूंक शकतलो। हो रायट टू रिजेक्ट आता मतदारांक आसतलो। मतदानाचो अधिकार हो कायद्यान दिल्लो अधिकार जाल्यार रायट टू रिजेक्ट हो मूलभूत अधिकार। It's a victory of all of us, of the small man as we call voter. Now the Supreme Court has put people who want to cast their vote, voters who can't want to cast their vote, and those who don't want to cast their vote on the same pedestal. Their secrecy will not be violated. Now it's a great thing in the sense that if you don't want to cast your vote, looking at the kind of candidates who are there, those tainted records, those who are undeserving, then you can certainly say, I don't want to cast my vote. This will bring a change in the mindset of the political parties, which is the most important thing. Then the third step will be that suppose it is exceeding 50%, then it should be rejected and there should be repoll in that. रायट टू रिजेक्टाचो अधिकार मतदारांक मेळचो म्हूण ईव्हीएमाचेर नन ऑफ अभाव हो पर्याय दिवपी बटन दिवपाचो आदेश सुप्रीम कोर्टान वेंचणूक आयोगाक दिला। येता ते 5 राज्यांचे वेंचणुकांनी आनी ते उपरांत लोकसभा वेंचणुकांनी ही तरतूद आसतली अशें वेंचणूक आयोगान म्हणलां। मात सुप्रीम कोर्टान दिल्या त्या आदेशा प्रमाण सध्या एखाद्या मतदारसंघान कितल्या लोकांक एकूय मतदार नाका इतलेंच कळटलें। पूण नेगेटिव्ह मतां सगळ्या परस चड पडल्यार थंय नव्यान वेंचणूक घेवची अशी वेवस्था आसल्यार तरतूद फळादीक जातली अशें एक्टिव्हिस्ट म्हणटात। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांतल्यान राजकीय पक्षांनी देख घेतली ना जाल्यार नेगेटिव्ह मतांचेर फेरवेंचणुकेचे तरतुदी खातीर एक्टिव्हिस्ट परत कोर्टान वचपाक शकतात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। दक्षिण गोंयचे रेंव ट्रान्सपोर्टरांनी हांचेर आवाज उठयलो। गोंयांत दर दिसा 60 लाखांची रेंव येता। 60,000 ट्रक। एल्युमिनियम पावडरीच्या नावान रेंव येता। खण खाते म्हणटा कागाळींनी लक्ष घालतले जाल्यार तांचे कडेन स्टाफ ना। आज एक सीएमाक आमी एक मेमोरंडम दिला ज्यो गोंयांत गाडी येतात त्यो इमिडिएटली बंद करच्यो, तेंचेर एक्शन घेवची म्हणून। सद्याक महाराष्ट्रांतल्यान मोठ्या प्रमाणात गाडी येतात, त्यो काही प्रमाणात रेंव येता गाडयांनी आनी MH आनी इवन K22, 32 गाडयांनी। आनी पयर आमी गाडी आमचे सगळे हे खातीर आमी हांगा धरले हनुमोड घाटार, केरी चोर्ला घाटार, आनी चोर्ला घाटार धरून पुलिसेक दिवन इवन RTO दिवन त्यो गाडी तेमी कांय किरकोळ फी मारून तांकां सोडून दिल्यो आनी आज त्यो परत ट्रान्सपोर्ट सुरू जाला। स्टाफ कमी आसल्या कारणान ते कांय करूं शकना म्हणटा ते मायन डिपार्टमेंट्स। हे हितूंक RTO आनीक तुगेले हे इल्लिगल जे सँड ट्रेडिंग करतात, सप्लाय करतात, तांचे दोगांले पार्टनरशीप आसपाक जाय। इवन आतां एक 2 MH गाडी येयल्ल्यो K22
ह्यो गाडयो अल्युमिनियम पावडर म्हणून पॅक करून हाडला आनी तेंचे कडेन रिसीट चलन करून हाडला तेणी टपाल अल्युमिनियम पावडर म्हणून आनी चॅक केले जाल्यार सँड तितून सगळी बंद जाल्या न्हू आतां हे इलिगल आहा ते चालू आहा तेंगेले चालू आहा आनी आमगेले ट्रक जे पळय जे गोंयकार आसा तेंगेलचो हें आहा बंद आहा सगळी. मीठ उत्पादनाचेर मर्यादा रेग्युलेटर नेमप आनी बफर झोन ह्यो 3 गजाली मतींत दवरून सुप्रीम कोर्ट गोंयच्या मायनिंग केशीचेर निकाल दितले. 6 दीस चलिल्ल्या सुनावणे उपरांत ही गजाल स्पश्ट जाल्या. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान बिरेस्तारा आर्ग्युमेंट सोंपयलो. खण मंत्रालय आर्ग्युमेंट करता. आतां बद्द 1 ऑक्टोबराक सुनावणी जातली. गोंयचे मायनिंग केसीचेर फाटल्या 6 दिसांत सुनावणी घेतना सुप्रीम कोर्टान 3 गजालींचेर भर दिलो. त्यो म्हळ्यार मीन उत्पादनाचेर मर्यादा, मीन उद्देगाचेर नजर दवरूंक रेग्युलेटर, बफर झोन कितलो आसूंक जाय. हातूंतलो बफर झोनाचो मुद्दो सगळ्यात म्हत्वाचो. केंद्रीय पर्यावरण आनी रानां मंत्रालयाची टीम गोंयांत आसा. ही टीम खणींचेर भोंवून बफर झोना विशीं अहवाल तयार करतली. हो पंगड ऑक्टोबराच्या 3ऱ्या सप्तकान अहवाल दितलो. ह्या अहवाला उपरांत कितें तें स्पश्ट जातलें. मिनाच्या उत्पादनाचेर मर्यादा घालतना सुप्रीम कोर्ट 3 गजाली मतीन घेतले. मिनाचो सांठो कितलो आसा, फुडले पिळगेक मतीन दवरून मायनिंग, गोंयांत मीन उत्पादनाची कितली क्षमता आसा. सुप्रीम कोर्ट चड करून रेग्युलेटर नेमपाचें काम MOEFक दितली. रेग्युलेटर खण उद्देगाचेर म्हयन्याळो नजर दवरतलो. उत्पादनाची क्षमता इंडियन मायन्स स्कूल तपासतले जाल्यार निरी ही संस्था मिनाच्या सांठ्याविशीं अभ्यास करूंक शकता. The Supreme Court will decide on 2 aspects. It looks like that. One is the reserves position. At least that they will sort of say that these are the reserves. Because intergenerational equity is खूप ताणी priority कडे घेतले. Second is the cap. Capping And capping will be based on the reserves that are decided. So I think that these are the 2 issues the Supreme Court is likely to deliberate. बिरेस्तारा MOEFन आर्ग्युमेंट सोंपयले उपरांत केंद्रीय खण मंत्रालयान आर्ग्युमेंटाक सुरवात केली. मिनाचो सांठो कितलो आसा आनी गोंयची मायनिंग देशाच्या अर्थवेवस्थे खातीर कितली म्हत्वाची हाचेर खण मंत्रालयान युक्तिवाद केलो. 1 ऑक्टोबराक खण मंत्रालय आर्ग्युमेंट चालू दवरतली. ताचे उपरांत मिनेर आनी लीज धारक आर्ग्युमेंट करतली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयचो आदलो फुटबॉलर डॉमनीक सुआरिसाक शुक्रार सकाळीं आर्जाच्या आताकान मरण आयलें. तो साळगांवां रावतालो. डॉमनीक 66 वर्सांचो आशिल्लो. वास्को स्पोर्ट्स क्लबाच्या ABCD ह्या फामाद चौकटींतलो तो खेळगडो. ताका गोंयचो पेले म्हूण वळखताले. ताचो खेळ लोकांक सामको आवडटालो. ताच्या मरणान गोंयच्या फुटबॉलरांक शॉक बसला. आतां घेवया एक वेवसायीक विसो.